नमस्कार. पोळ्या प्रुडंट खबरो. पणजे पोट वेंचणुकेक तिरंगे पेटपाची चिन्ह सुत्रा म्हणटा सुभाष वेलिंगकर जीएसएमाचो पणजे भावी उमेदवार. उत्पल पर्रीकर बीजेपी, बाबूश मोन्सेरात काँग्रेसीच्या मार्गार. फायरब्रँड वादग्रस्त पाद्री कोसेसावांक चर्चीन केलो समन्स. राजकीय वक्तव्याचेर चौकशी करन समज. चर्च म्हणटा राजकीय सेरमावांक पालवना. ह्याच पाद्र्याचे हे आदी असले वाद. खासा रिपोर्ट. मोदी सरकारूच गोयचो मायनिंग विषय तडीक लावंक शकतलो. केंद्रीय मंत्री सुरेश प्रभूचे उतर. मायनिंग बंदीचे परिणामाचे सामाजिक मोजमाप करू नजो, ताचोच हुस्को. प्रभूची कबुली. सत्तरीन माकड तापान परत तकली वयर काढली. फाटल्या डिसेंबरा सावन आता मेरेन 13 नवे दुयेंती. वाळपय सीएससीतले दोतोर म्हणटा वॅक्सिनेशन ड्रायव्ह जागृताय चल्ल्या. ब्रिटीश चली स्कारलेटाच्या खुनाच्या केशीचो दोनूय वटेचो आर्ग्युमेंट सोंपलो. दोनूय पक्षांनी 26 मार्चा मेरेन आर्ग्युमेंट बरोवन दिवचो म्हूण हायकोर्टाची ऑर्द. गोवा डेरीचे आदले वादग्रस्त संचालक मंडळ एमडी सयत आता आसा तशे परत खुर्चेर. एमडी नवसो सावंतान घेतलो चार्ज. रेजिस्ट्राराची बरखास्तीची ऑर्द हायकोर्टान दवरल्या कडेक. आणि जिनो कप 2 दिसाचे क्रिकेट सर्तीन साळगावकर आणि जिनो पंगडाक प्रत्येकी 3 पॉइंट. पणजे पोट वेंचणुकेक तिरंगे पेटपाची चिन्ह कळटा ते प्रमाण जीएसएमाचो सुभाष वेलिंगकर रिंगणात देवपाची शक्यता न्हयकारू नजो. जीएसएमाच्या 3 उमेदवारांच्या लिस्टान वेलिंगकराचे नाव आसा हे वेलिंगकरानूय मान्य केला. बीजेपी उत्पल पर्रीकराक उबो करता हे स्पष्ट. बाबूश मोन्सेरात काँग्रेसीच्या मार्गार. 25 एप्रिल मेरेन सगळ्यांच्या उमेदवारांची नावा जाहीर. लोकसभा आणि पोटवेंचणुकेच्या 23 एप्रिलाक मतदान जाल्या उपरांत पणजे पोटवेंचणुकेचो बोळा सुरू जातलो. सध्या तरी एकट्या आम आदमी पार्टीन आपलो उमेदवार जाहीर केला. मात सुत्रांकडल्यान मेळटा ते माहिती प्रमाण ही तिरंगी पेटपाची लक्षणां. जीएसएमा वतीन सुभाष वेलिंगकार देवपाची शक्यताय. बीजेपीच्या टिकेटीचेर उत्पल पर्रीकार चड करून निश्चित. गोवा फॉरवर्डाचो बाबूश मोन्सेरात काँग्रेसीच्या मार्गार. गोवा सुरक्षा मंचान पणजे खातीर 3 नांवां शॉर्टलिस्ट केल्यांत. त्या लिस्टात आपलें नाव आसा हें वेलिंगकारानूच मान्य केलां. हय, पणजे खातीर म्हजें स्वताचें नांव आसा. हय हय, वी हॅव डिसायडेड. कोण हा पर्सनली हांव हे पळय पार्टी जो ठरयतलो न्ही त्या प्रमाणे हांव करतलो. आय एम सबमिसिव्ह टू द पार्टी डिसिजन. 25 एप्रिल मेरेन सगळ्यांचे उमेदवार कोण ते स्पश्ट जातले. मात सद्याची लक्षणां पळयल्यार वेंचणूक तिरंगी हें जवळ जवळ निश्चित जालां. प्रुडंटा खातीर चीफ रिपोर्टर लौकीक शिलकार आनी व्हिडिओ जर्नलिस्ट तुकाराम मराठे. वादग्रस्त फायरब्रँड पाद्री कोसेसावाक राजकीय सेरमाव भुजले. सुत्रां सांगतात चर्चीन ताका आपोवन समज दिवन धाडला. बीजेपी आनी पर्रीकरा आड ताणें मिसान केल्ले भन्नाट आरोप व्हायरल जातानाच चर्चीनूय प्रकरणांतल्यान आंग काडले. मिसांनी राजकीय सेरमावांक आपलो पालव ना हे चर्चीन स्पश्ट केला. ह्या पाद्र्याचो हो पयली वाद न्ही. 2017चे वेंचणुकेन ताणें नातल्याच्या मिसाक मोन्सेराता खातीर राजकीय सेरमाव दिल्ले. खासा रिपोर्ट. फाटले 2-3 दीस जाले राजकीय वक्तव्यांक लागून राय चर्चीचो पाद्री कोसेसांव व्हायरल जाला. मात हो ताचो पयलोच वाद न्ही. ताका अशी राजकीय शेरमाव दिवपाची संवय. हेच फायरब्रँड पाद्री कोसेसावान 2016त नातलांचे मिसाक ताळगांव चर्चीत आसतना जेनिफर मोन्सेराताक मतां मारात म्हूण जाहीर सेरमाव दिल्ले. बाबूश मोन्सेरात जेनिफर मोन्सेरात आमी खेरीत भशेन आमची दी हांव पॅरिश मेंबर्स आमची गांवची भाव भयणां म्हणटूच घोटमुतीन दवरचें. फेब्रुवारीचे म्हयने इलेक्शन जाता तेन्ना हो मोगान फारीक करचो. क्रिसमस प्रेझेंट आमी तांकां दिवचो. फेब्रुवारीच्या म्हयन्यान जिखून हाडून. आता ह्या पाद्र्याचो लोकसभेक बीजेपीक मतां मारूं नाकात म्हूण व्हायरल जाल्ले व्हिडिओन फाटले 2 दीस गोंयभर खवदळ घाला.
पाद्री कोसेसावाचे ह्या वक्तव्यांचेर गोंयचे चर्चीन मात खंत उक्तायल्या. चर्चीन आपली भुमिका घेतल्या ती अशी. राय चर्चीचो फादर कोसेसावान एका राजकी पक्ष आनी व्यक्ती विशीं केल्ल्या वक्तव्यांचेर चर्च खंत उक्तायता. गोंयची चर्च वेंचणुके पयलीं लोकांक मतदानाक भायर सरपाक संदेश दिता, मात जाहीर खंयच्याच एखाद्या पक्षाचे वा मनशाचें मत मारात म्हूण नांव घेना. ह्या फुडें ह्या पाद्र्या कडच्यान अश्यो चुको जावच्यो न्ही म्हूण ताका समज दिला. सुत्रां कडल्यान मेळिल्ले म्हायती प्रमाण रायच्या ह्या पाद्री कोसेसावाक गोंयचे चर्चीन समन्स केल्लो. ताच्या राजकीय वक्तव्यांची चवकशी करून ताका खंय समज दिवन धाडला. चर्चीच्या भुमिकेचेर प्रुडंटान पाद्री कोसेसावाक गाठपाचो यत्न केलो. तो ह्या गजालीचेर उलोवंक सोदिना. ब्युरो रिपोर्ट, प्रुडंट. मोदी सरकारूच गोंयचो मायनिंग विशय तडीक लावंक शकतलो. केंद्रीय मंत्री सुरेश प्रभू उलयलो. तो गोंयांत प्रचाराक आयला. गोंयच्या मायनिंगाचेर उपाय खंय प्रशासकी, न्यायीक आनी कायद्या वरवीं. मायनिंग बंदीच्या आर्थीक परिणामाचे मोजमाप करूं येता, मात सामाजीक मोजमाप करूं नजो. ताचोच हुस्को हे केंद्रीय उद्देग आनी वाणिज्य मंत्र्यान उलोवन दाखयले. The stopping of mining, as one is economic cost, but other, most importantly, the social cost. That economic cost can be measured very easily in terms of loss of GDP, loss of revenue to the government, loss of profit, whatever it is. But more important for me is the social cost. That people dependent on mining had to suffer innumerable miseries as a result of that. And therefore, we are fully committed to do that. Therefore, again, I am saying solution can be legal, can be administrative, can be legislative. So we'll look into all possible aspects. The new government will do it with working with the local government. You will not believe it how many times I must have a discussion with the previous Chief Minister Madhav Parrikar. In fact, one of the last letter that he wrote to the Prime Minister, I was in that meeting when he wrote about what could be the solution for solving the mining problem. So we are fully committed to that. I don't want to tell you today on the eve of the election what could be the solution, but the new government, I will tell you, will definitely work towards finding an enduring solution to the problem purely and necessarily and largely for the social aspect of it, taking into account the miseries that people are suffering from it. घेऊया एक कमर्शियल ब्रेक. गोवा डेरीचे वादग्रस्त एमडी सयत आदले पुराय संचालक मंडळ आशिल्ले तशे परत खुर्चेर. एमडी नवसो सावंतान मंगळारा चार्ज घेतलो. रजिस्ट्रारान 31 ऑगस्टाक दिल्ली अर्द हायकोर्टान कडेक दवरल्या. अर्दी प्रमाण केल्ली कारवायूय निमाणे खंयचे खंय कांय ना. नवसो म्हणटा ताचे सस्पेन्शन हायकोर्टाच्या अर्दीन आपशीच भायर पडला. कोर्टान रजिस्ट्राराक 4 म्हयन्या खातीर संचालकाची परत सुनावणी घेवन प्रकरणाचो निकाल लावंक सांगला. म्हजें जें सस्पेन्शन जाल्लें ते ऑर्डरीनुसार ऑटोमॅटीक ते भायर पडलें आनी चार्ज आहा तो परत डॉक्टर धुरी कडल्यान म्हज्या कडेन दिवचें म्हणून आमच्या एडमिनिस्ट्रेटरान ऑर्डर काडली. हायकोर्टाच्या ऑर्डरीनुसार अशें आसा तातूंत नैसर्गीक न्याय न मेळ्ळ्या काळान आमचे जे बोर्डाक डिस्क्वॉलिफाय केल्ले तांची ऑर्डर जी आहा न्ही रजिस्ट्रारान जी ऑर्डर काडलेली संजीव गडकरान रजिस्ट्रारान ती ऑर्डर स्क्वॅश आनी सेट असायड म्हळ्यार भायर मारल्या. आनी त्याच बरोबर ते ऑर्डरीक 31 ऑगस्ट 2018च्या ऑर्डरीनुसार ज्यो ज्यो एक्शनी घेतलेल्यो ते सुद्दां सगळे स्क्वॅश करून सेट असायड करून सायडीक दवरल्या. कोर्टान कितें म्हणून ऑर्डर केल्या फाटी घेतल्या तुमगेली? कोर्टान तशें करून फाटी कांय गेले ना. कितें तरी जजमेंट पास केला की 4 म्हयन्या भितर इन्क्वायरी करपाची ती रजिस्ट्रारा मार्फत जातली. तेतून आमगे कांय इन्वॉल्वमेंट आसचें ना. सत्तरीन हे नवे सिजनान डिसेंबर ते आतां मेरेन माकडटापाचे 13 नवे दुयेंती सापडल्या. वेळग्या 2, कुडशा 4, शेळप्या 3 जाल्यार कुमठोळ, मलपण, बुद्रुक करमळी, नानिली दरेकी 1 पेशंट मेळ्ळा. 2015 सत्तरीन पातळिल्ले हे माकडटापान लोकूय दगावल्यात. काजूचे 3 सीझन जाले माकडटाप बंद जावपाचें नांव घेना. दोतोरांची तातले तातून कंट्रोलाक मोहीम चल्ल्या. डिसेंबरा एक मेळिल्ली आनी मागीर फेब्रुवारीच्यान आतां पर्यंत 12 आसा. टोटल 13 केजीस जाल्ले आसा आमच्या सत्तरी तालुक्यात. तांकां सगळ्यांक आमी पयलीं आयसी करून डीएमपी ऑयल जी आमकां सप्लाय केल्ली डीएचएसानसून ती सगळी वाटलेली जे रानान वता तांकां प्रत्येक घरान दिवपाक लायल्यांनी आनी कशें अप्लाय करपाक तेवूय सांगिल्लें तांकां. आमच्या कडेन वॅक्सीन नासलें पूण लास्ट मंथ आयला कोटा 1650 डोजीस आसा
आणि फक्त एकच दिसा 4 लोक आयिल्ले नवीन, आनी बाकीच्यांक अजून दिवना. आमी मागीर ते ड्रायव्स घेतले आतां इलेक्शन जातकीर आनी दितले लोकांक. सगळे बुस्टर दिवपाचे चडशे. वेळगेचे 3, कुडशें सावर्ड्याचे ते 3, नानेली 1, कुमठळे, शेळप्या 3, ब्रह्मकरमेळी 1, मळपण 1, अशें म्हणून टोटल 13. ब्रिटीश चली स्कारलेटाचे 2008च्या खुनाच्या केशीचो दोनूय वटेचो आर्ग्युमेंट मंगळारा सोंपलो. हायकोर्टान दोगांकूय आर्ग्युमेंट 26 एप्रिल मेरेन बरोवन दियात म्हूण सांगला. आरोपी सॅमसन डिसूजा पिडिते बरोबर निमाणो दिशिल्लो ही गजाल ट्रायल कोर्टान आड नदर केली म्हूण सीबीआयन आर्ग्युमेंट सोंपयतना दावो केलो. जाल्यार सॅमसन एकलोच ताचे बरोबर नाशिल्लो आनीकूय लोक आशिल्ले म्हूण प्रतिवादी आदोगादान बासू मांडली. जिनो कप अंडर-16 क्रिकेट सर्तीन बिट्सफिलांनी वास्को जाल्ले मॅचीन साळगांवकार स्पोर्ट्स क्लबाक कुडचडे जिमखान्याचेर पयल्या इनिंगेन लीड मेळिल्ल्यान तांकां 3 पॉयंट मेळ्ळे. दुसरे वटेन कुडचड्या जाल्ल्या मॅचीन जिनो अंडर-16 पंगडाक एमसीसीक आड लीड मेळिल्ल्यान 3 पॉयंट मेळ्ळे. दोनूय मॅची ड्रॉ जाल्यो. जिनोचो शोएब शेख मॅन ऑफ द मॅच आनी दुसरे मॅचीन साळगांवकाराचो हर्ष सरदेसाय मॅन ऑफ द मॅच थारलो. हिंदू वर्ष चैत्रान सुरू. चैत्र पुनवेक धरून साखळे दर वर्सा 5 दिसाचो चैत्री उत्सव जाता. वेगवेगळ्यो धार्मिक आनी सांस्कृतिक कार्यावळी जातात. विठ्ठलापूर विठोबाच्या देवळान ह्या उत्सवाक मोठी गर्दी जाता. अंदूची चैत्री प्लास्टिक फ्री आनी पुराय नितळसाणीन करपाचें थारला. आयोजकांनी भेसळी रंगाच्या जिनसाचेरूय बंदी घाल्या. विठ्ठलापूरचो चैत्री उत्सव त्याचा कचरा होतो आणि त्याच्यामुळं हा कचरा वाढत चाललेला आहे. तर इथून विठ्ठलाच्या कृपेनं लोकांनी एक नवी प्रथा घातली पाहिजे. दरवेळेला आपल्याला काय दिसून येतं की सगळे कागद हे प्लास्टिकच्या पिशव्या आहेत इथं तिथं फेकले. तसं न करता पण एक नवा पायंडा घालावा. हे बुलेटिन हांगाच सोंपता. ह्यो खबरो तुमकां प्रुडंट ॲप, ट्विटर, फेसबूक आनी प्रुडंटाच्या वेबसायटी लायव्ह पळोवपाक मेळटा. प्रुडंटाक फॉलो करीत रावात. नमस्कार.